सोसाच्या उमळ्यांनी भरून आयज आमी व्हडे कुशळकायेन जेजूच्या सोलमाची परब मनयता। एके आंकवारी वरवीं देव आमचे मदें चलमुचो आसा ते सांगलेले ते खरें जालें। ही संतोशाची खबर पयलीं खीण राखतल्या तिगोवण्यांक देवदूत कळयता आनी तांचे जिवीत संतोशान भरता। देव बाप आपल्या पुता वरवीं मनशा कुळाचें जिवीत भरता। आपल्या दुतांक धाडून आख्खे मनशा कुळाचे ही संतोशाची खबर दिता। जेजून हाडलेली संतोशाची खबर न्हयच फकत जिदेवांक पण सगळ्या मनशा कुळाक जेजूचो जुलम काडूंक नकळट करता आनी उजवाड पाकळटा। जेजूच्या सोलमाची दोबाची परब समरवतना आमच्या फिरगोसकारांक ती आनी सांगोळड्याच्या भाव भयणांक संतोश भरीत परब आवडटा।